देव आणि माय मग सेवकार या आजच्या मिसाक आज कुशलकायेन आख्खी पवित्र सभे बरोबर आमी भाग्योन झुजे अंकवार मेरेचो पोती आमची दोबाशीक परोप समरमता कुशाल जावया आनी भाग्योन जोजफ भाग्योन झुजेचे देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. तशेंच मिसांत मागुया थॉमस फेर्नांदीशे आमचे बाब आसत स्वर्गीच्या बापान आपली शांतीन ताका घेवं. आज आपलो वाडदीस समरमतात तेंचे पासत मागुया. अपोलिना लिखुन्या, जोझफ ब्रिटो, वालोइसिया कुटिनो दु रोजारियो, मिल्टन फेर्नांदीस, एलियाना अल्बुकेर्क, एलन एंड लियांडर जॉन तांचेर आनी आपलो वाडदीस समरमतेल्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आनी आमच्या बापायांचो दीस आमी पाळटाव. भाग्योन झुजे जेजूचो बापूय आनी कांकवार मेरेचो पोती ताणें उत्तम तरेन बापूय कसो आपली जबाबदारी पाळली. आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या बापायनी आपली जबाबदारी बरी भशेन पाळूंक आनी आपल्या कुटुंबा पासत मेहनतीन वावरूंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक आमी तयार जातना बोरवंशान बोललेली आमची काळजां भाग्योन झुजे भाशेन बोरवंशाची यात्रेकार आमी जावंक आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव मोरांची जोंतोनां वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्योन सुदांसन पार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसोन आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या महिमान देवाक उत्सर्गी आनी शांती सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. भाग्योन झुजेचे मजतीन सगळ्या आमच्या बापायांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ताळगांवच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या बापायनी आपली जबाबदारी देवान दिल्ली पाळूंक तांचे पासत मागुया. सरपदवेदार देवा आमच्या सर्वुंडारा जेजूची आनी ताचे माये मारयेची मोगान आनी विस्वासीपणान जोटनाय करूंक तुवें भाग्योन झुजेक विचून काडलोय. तेच परी जेजूचे गुदार कुडीचो
सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोडवणाराचें जिवीत आमचें सगळें वाडत वचूं आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं. हें आमी मागता आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच, हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवांक एक घर बांदतलो आनी ताच्या सिंहासन हांव सासणांक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. सगळीं परतून म्हणया, ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोंसोत सदांकाळ तोखतली. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. जबाब, ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, संवसार तांचे दायज जातोलें म्हूण अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली बासावणी समूर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्था उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटूच बासावणी फुंक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक म्हणगे समूर्त सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण अब्राहमा पोरी भावार्थ दवरतात तांकांय ती खोरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या. कित्याक तो आमा समेस्तांचो बापूय. अशें बरयल्लें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणे ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो कोत्ता, त्या देवा मुखार अब्राहम आमचो बापूय. तुजी संसोत इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बोरवाश्याक जागो नासलो तेन्ना पर्यान
बोरमासचो धरून ताणें अशें सोत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. देवाचें उतर हें देवाचें वडकार. उद्गार. सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B11 पान 28, B11 पेज 28 आमी पयलो श्लोक गावचो. Zoi sorbis fora, Zoi sorbis fora, Zoi sorbis fora, Zoi sorbis fora, Utramode, udolcive, Eva tuja, uslogavni, Melea Zagojele, noviaci vande vocele, Zoi sorbes fora, Zoi sorbes fora, Zoi sorbes fora, Zoi sorbes fora. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयला तुका सोम्या. जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकट्यान जिवच्या आदींच ही पवित्र आत्म्यावदेशी गोरबेस जालेली मेळ्ळी. तिचे पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोन मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान म्हळें, जुजे दाविदाचे पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुजे सांगाताक घेवंक भियोनाका, कित्याक तिचे कुसव्यांत आसा तो गर्भ पवित्र आत्म्यावदेशी संभवला. ती एका पुताक जोन दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी मारयेक आपल्या सांगाताक घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, प्राचिताचो काळ हो आनी प्राचिताच्या काळांत आमी दोन मोठ्यो परबो करता. आज 19 मार्च भाग्यन जुजे आंकवारचो पोती आनी 25 मार्च सायबिणमांच्या बरी खबरेचो दोबाचो एनाउन्सिएशन ऑफ आवर लॉर्ड. जेजू जल्माचो आसा म्हूण मारयेक कोडीत जाता. हे दोन दोबाचे प्राचीन काळांतूय आसतना आमी आयज सर्वेस्पराक जय जय म्हणा पोत्तून म्हणटले आमी 25वेर सर्वेस्पराक जय जय. एके भाशेन पवित्र सभा प्राचीन काळांतूय खुशाल जाता. हे दोनूय दोबाचे मोठे उर्बेन आनी भक्तीपणान संभ्रम. अशेंच खंय भाव भयणीन एके इगोर्जेंत कोरेजमाच्या काळार फेस्ताक तयारी करूंक मार्चाचे 19 एक धाकटो रेतीर दवरलेलो पादविकारान. रेतीराक फकत दादले आयिल्ले. आज सांजे आहा आमचे सुवारांचे, हेरांकूय आसा मीस आसतलें सुवारांचे. हे भाशेन रेतीर आसलो खंय प्राचीन काळाचो दादले आयिल्ले बोल्लेले इगोर्जेन. आनी तो पाद्री खंय तांकां शिकोवन दितालो आनी सांगूंक लागलो कशे भाशेन भाग्यन जुजे एक नमुणो बापायक कितलें ताणें
आपल्या कुटुंबापासून केले, मारिये आनी जेजू पासून केले. आनी अशें जायतें सांगून जाता आसतना एकलो खंय दादलो उठलो आनीक म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका एक प्रश्न आसा, म्हाका एक क्वेश्चन आसा. आनी तें सांगलें, विचार बाबा. तो म्हणूंक लागलो खंय, फादर मारयेक जुजेक सारकें सोंपें दे. जुजे पवित्र गोराब्याचो वडील बापूय जावंक सोंपें आसलें, कित्याक ताची पोतीन मारिया जावन आसली देवाची आवय कुरपेन बोल्लेली अस्तरी, आनी पूत जेजू जावन आसलो देवाचो पूत. ही हॅड नो प्रॉब्लेम. आमच्या घरांत म्हजी गोरकान आनी म्हजीं भुरगीं, दे डोंट रिझेंबल नीदर मदर मॅरी नॉट जिजस. आनी देखून आमच्या घरांत टिवटावन जाता, झगडीं जातात, आमी एकामेकाची उजत कोत्ता, झगडटा. आनीक तो फादर खंय आसलो मातशें आनी ताका सांगलें, तुका दिसता अशें कितें जालां म्हूण? आनी ताणें खंय मागीर लोकांक सांगलें, दादल्यांक सांगलें, पळयात जुसे पयले सुवातेर भियेलो. जेन्ना ताका गोमता मारिया गोरबेस्त आसा, भियेता तो. ताचे सगळे प्लॅन्स येवजण एक टॉर्नेडो कसो सगळे पडले खाला. ती गोरबेस्त आसा. आनी एके भाशेन असलेच झाडांनी म्हणल्या भाशेन तो न्हिदूंक वता. आनी न्हिदतना न्हिदेन ताका ही खबर मेळटा, तुजे बराबर घे, कित्याक तो गुप्ती सोडून दिवंक कोत्ता. जुदेवांचे रिती प्रमाणे मारयेक मारूंक जाय आसली. तो बरो मनीस आसता, धर्ममनीस आसता, तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासता आनी तो सोडून दिवंक कोत्ता. पयली ताची भिरांत. मागीर घेता तो देवाचे कुशीक उयकार दिता, घेता. मागीर भुरग्याक जल्म दिवंक बेले शारांत वयतात, जागो ना. पवित्र पुस्तक सांगता तांकां जागो ना. खंय खानावडीन जागो ना, गोच्चांगेर जागो ना, खंय जागो ना. नोबडी वॉन्ट्स टू टेक द प्रेग्नंट वुमन एट दॅट टायम इन देयर हावस. आनी जुजे आनी मारिया ह्या धाकटुल्या गोरवा गोट्यांची भाशेन जल्म दितात. जेजूक दवरतात ताका आनी आडवो घालतात ते खावणींत. सोंपें जालें काय? आमी सगळीं हॉस्पिटलांत जल्मता. आमची भुरगीं हांगा बापूय आहात, आमची भुरगीं एका हॉस्पिटलांत जल्मतात. with all the facilities, whether it's government hospital, private hospital, maternity. जुजीक कांय ना. देवाचो पूत, ताका जेजू म्हूण तूं नांव दवरतलो, तो आपले पोरजेक सांबाळटलो. भियेता, उठ भुरग्याक घेवन वच इजिप्ताक पडून वच. वॉज इट इजी? इजिप्ताक पडून वच म्हणटा. अ फॉरेन लँड. आमचे कोणूय बापायक ते सांगलेलें भुरग्याक घे आनी तामिळनाडू वच म्हण, वो कर्नाटकाक वच म्हण. कर्नाटकाची भास कोण जाणा? आमी नको. जुजे भुरग्याक घेवन आवयक घेवन इजिप्ताक वेता पडून. इजिप्तांतल्यान परतून येता नाजरेताक व्हर. नाजरेत सोडलेलो ताणी गांव. नाजरेताक ते धाकटुलो गांव तो कुचू कुचू करून रोयतालीं ती, बिकॉज मॅरी वॉज प्रेग्नंट. वॉज इट इजी फॉर हिम? नो. कितें दिश्टी पडटा भाव म्हणून भिरांती बरोबर जे भाग्योन जुजेच्या ताचो थीर भावार्थ देवाच्या उतराक घालती. देखून पवित्र सभा ताका म्हणटा जस्ट मॅन, नितीवंत मनीस मान बागयता देवाच्या उतराक.
Even when he cannot see a few meters away, मान बागयता हो ताचो बाबार्थ. आनी असलेच बाबार्थान कुटुंबाची जबाबदारी घेता, मारयेची आनीक बाळका जेजूची जबाबदारी घेता. मारयेचो पोती. आनी देखून मारिया भुरगो सांडटा तेन्ना म्हणटा, तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या, तूं कित्याक रावलो देव मंदिरांत? तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. ही जुजेची जबाबदारी बावबडीन व्हडलो एग्जाम्पल आमकां. देखून आयचे मागण्यांत आमी म्हणलां पवित्र सोबेचो तो आस्कारी. जे भाशेन ताणें जेजूचो पवित्र सभेच्या मस्तकाचो सांबाळ केलो, तेच भाशेन आख्खे पवित्र सभेकूय सांबाळ. पवित्र सभेची जबाबदारी तूंय घे, जे भाशेन जेजूची जबाबदारी तुज्या हातांत घातली बापान. पवित्र गोराब्याची तशेंच हो आमचो आख्खे पवित्र सभेचो गोराबो तूं सांबाळ. बावबडीनो सोंपेपणी आमी उलो मागता भाग्यन जुजेक. व्हडलो भाग्य पवित्र सभेन. आनी आतां जो पाप साहेब आमच्या दोळ्या मुखार भाग्यन स्लिपींग जोझफ हें हो स्टॅच्यू दवरता, स्लिपींग जोझफ. आनी तो आपल्या जिवितांतलो अनुभव सांगता. आपणाक कितेंय जाय, आपल्याक कसलीय गरज आसा, आपलें जें कसलें पेटिशन आसा, भाग्यन पापसाहेब भाग्यन पोप फ्रांसीस म्हणटा आपूण तो बरयतालो आनी भाग्यन जुजेचे उशा पोंदा घालतालो. That sleeping Joseph had such a strong devotion for sleeping Joseph. Petition म्हणटा आपूण ताचे उशा पोंदा घालतालो आनी जुजे हे म्हजें पिटिशन स्विकारतालो. होच तो स्लिपींग जोझफ जाचे उद्देशी ताका बापाचो प्लान घडलो. मारयेक तुजी पोतीन कशी घेवंक भियेनाका, मारयेक आनी बाळकाक घेवन इजिप्ताक पळून वच, मारयेक आनी भुरग्याक घेवन नाजरेताक यो. ताका नाजरेतकार म्हणटले. हो जुजे बापाची कुशीक वैकार दिलोलो जुजे. बोरवंशान आपली पावलां मारतलो जुजे. आमकां हें आज देख. ताची मोजूत आमच्या बापायक मागुया, आमच्या कुटुंबाक मागुया. आनी आमचें कुटुंब देवाचेर पातयेवन जियेतलें कुटुंब जाल्यार पुरो म्हूण तेच भाग्यन जुजेक ह्या मिसा भिटेन फुडें घालून प्रार्थुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक स्वर्गदार बापा, स्वर्गाक आनी पृथ्वीच्या रोसनारा म्हणजे तशें समुद्रांत तुज्या सेम्या पवित्र आत्म्या गोरबीत सवालो आंकवार मरी थांय सवालो कॉस्पिटल ताणे कोसले तेका कुर्सा चडलो मेलो तांकां निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोपदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, त्रिता जिवेन मेल्ले जिवन स्वीकार करूं येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकसार, पातकेचें बक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, शास्त्रीचें जिवीत. आमेन. बसुया आनी उंड्या सऱ्या बरोबर आमचे सगळें जे कुटुंब बापाक उबारुया आनी बापायचे जबाबदारीन दवरलेले आमचे बापूय जावंक ह्या उंड्या सऱ्याची भेटवणी करतना मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावया. तुज देण्याक फावो जालो. C35 पान 40 आनी 3, C35 पेज 43. तुज देण्याक फावो जालो, विधुवेर आमकां दिलो, पुरुषाच्या वावरांत गेलो,
बरी भावन ही आमचे बलिदान पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान बरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे भोवीक सोबीच्या आदारार सर्वेस्वर मानून घेवन जेजूचे आनी आमचे मोगाळ बाप्पा भाग्यून आंकवार मरीक जल्मलो त्या तुझ्या पुताची भाग्यून जुजेन विश्वासीपणी सेवा केली. मानान आज ताचो उगडास काडून हें निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विश्वासाची सेवेची खुणां जावं म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परा दाय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोपदविधर आनी सासणाचे देवा सर्व काळेन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिचो आनी आमचे फायद्याचो भाग्यून जुजेचे आज परबे दिसाक आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणटा तुजी किर्ती परगुट्टा. हे नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी विश्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विचून काडलोय. जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 Bavarazo, Sorvesvor tu, povi, 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 Bavarazo, Sorvesvor tu, बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत आत्मचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूड परगुटया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Lord, remember your church spread throughout the world and make us grow in fullness of charity together with Francis, our Pope, Simao and Philip Neri, our bishops, and all the religious, the clergy, the consecrated and the laity. Remember all those for whom this Holy Mass is offered, particularly all the fathers, the caregivers in their own homes, and those who have died, grant them rest. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, whom we honor today, our patron Saint Michael, and all the saints who have done your will throughout the ages, may we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संपयो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशी तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तोंडीन करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायतांतली आमकां दिवार दया करून जिवितांत तुजे संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतली वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल. सगळे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. भाग्यून झुजीन बापायपणाची जबाबदारी पाडून सांबाळ केल्लो जेजू जिवे देवाचो पूत आमचो सर्वुंडार. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत भक्तीपुणी आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना आनी तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. जुंय प्रिती मोग वस्ता D40 पान 70 आनी 5 D47 पेज 75. जुंय प्रिती मोग वस्ता जुंय देवाची आसा. जुंय प्रिती मोग वस्ता
밤에까지 소위 브리디 먹었사 너희 대화지라사 소위 브리디 먹었사 너희 대화지라사 소래가야 미사랴 너무나지 아소나 속리 비와다 보니 제수 모네 아소니 수이브리디 먹었사 우리 대화지라사 수이브리디 먹었사 우리 대화지라사 जेजू आमचे कार्जन जायला किरीत भाशेन आमचे सगळे तालगांवचे बापाय पासत मागुया बरी भलायकी जबाबदारी पाळपाची तांकां इत्सा तांणी केल्ले वावरा खातीर देवाक दिन भासुया जायते बापाय आपल्या कुटुंबा पासत जायते कश्ट केल्यात जायते वावुरल्यात आपली जबाबदारी दाखयल्या ताचे खातीर आर्गां दिवया पूण जाणी दाखोवंक ना तांचे पासत मागुया भाग्यून जुजे भाशेन आमचे कुटुंबाचे वडील जाल्यार पुरो म्हूण मागुया प्रार्थुया सर्वेश्वरा कोणबाळे बाप्पा भाग्यून जुजेच्या पुर्बे दिसाक तुवें आमकां हांगासर एकठायलें आनी जिविताच्या उंड्यान पसून गोट केलें ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळे कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यून जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वासीपणी पाळून तुजे कृपेचो आदार तांकां दी आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन फादर ऑस्टीन आनी हांव आनी सगळे फादर डॉमिनीक फादर इस्टन तुमकां सगळ्यांक आज भाग्यून जुजेच्या दोबाजीक परबे दिसाक आमी उनुनीत परबी दिता हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट जोसेफ म्हणटा आनी भोव करून बापायांक आमी आमचो मान बागयता आनी तांचे देवाचो आशिर्वाद मागता आज सांजे 6 वरांचेर आमचे इगोजेन मीस आसतलें बापाय पासत बापायनी भुरग्यांनी आनी तांच्या गोरकांनी सगळ्यांनी येवचें म्हणून मागता तांचे पासत आमी मागुया मिसा उपरांत खास किरीत बापायांक एक धाकटुलो सुवाळो आसतलो आनी मागीर ते घरा वयतले आमी रावता जे बापायनी आपली नांवां दिल्यान ते येतले म्हणून फाल्यां ब्रेस्तार फाल्यां आमची SSVPची जमात सदां भाशेन सांजे 6 वाजता आनी 23 तारखेर आमच्या PPC वांगड्यांक ऑटशेल डॉन बॉस्को सालेजियन घरांत रेतीर आसतलो सकाळचे 8 वरांचेर तांणी पावूंक जाय 8 वरांचेर सुरू जातलें चाव पाणींतल्यान मागीर उलोवपां आसतलीं फादर लिओ फेर्नांडीस पास्टरल सेक्रेटेरिएट हाचो सेक्रेटरी हो रितीर दिवंक आमच्या बरोबर आसतलो चाव पाणीची तशेंच जेवणाची आमी वेवस्था केल्या म्हणटच PPC वांगड्यांनी ही जबाबदारी पाळची हे जबाबदारीन सगळ्यांनी चुकयनासतना वांटो घेवचो इट इज कंपल्सरी फॉर PPC members to participate in the retreat or recollection as a part of our Lenten preparation. वांटो घेवचो म्हूण मागता एकामेकाक सांगचें आनी कळोवचें देखूनच आयतार दवरला सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या भाग्यून जुजे भाशेन शांत ल्हानवीक देवाचेर विस्वास दवरून जियेतलीं मनशां जावंक तुमकां धाडटा
देवाचे वडूकार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया यू सोत्रा सायबा सांजुचे पान 239 यू 17 पेज 239. सायबा सांजू